ना तुमची एक स्ट्रॅटेजी तुम्ही सांगली की 300 गावांनी वचून आमी अवेअरनेस करतले की भाजपाक मतां मारू नाका. भाजपान जर शेड्यूल ट्रायबाचो कॅन्डिडेट घातलो जाल्यार सो आतां रमेश तवडकर आयकना, रमेश तवडकराक उडयतले तुमी फुडल्या इलेक्शनाक. सो काँग्रेसीचेरूय विश्वास आसा काय ना? कितें आमी समजप कितें तें सांग. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एक्सप्रेस कार्यावळीन. काल आमी पळयलें की आझाद मैदानाचेर जी सभा जाली तातूंत शेड्यूल ट्रायबाच्या फुडाऱ्यांनी सांगलें की आमी हाचे फुडें भाजपाच्या अगेन्स्ट काम करतले. तांची मागणी मान्य जाली तरी पूण ते कित्याक अगेन्स्ट काम करतले आनी तांची मागणी एक्झॅक्टली कितें आसा हें जाणून घेवपा खातीर आमी आपयल्ले आसा स्टुडियोन रुपेश वेळीप, जे शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवाचे फुडारी. शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवा ही आतां नवीन संघटना जाल्ली आसा तुमची. ताच्या पयलीं शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवा सगळे ऑल गोवाचे जे एसटीक कम्युनिटी आसा सगळे वांगडा येवन काल जो आमच्या आझाद मैदानाचेर जो हंगर स्ट्रायक जालो फाटले 5 दीस, तेजे नंतर काल तेजो कॉल ऑफ जालो. सो सगळे समाज एकठांय आयिल्ले आसा ह्या विशयाचेर. ताच्या पयलीं तुमी गाकू वेद केले, तातूंत गावडा, कुणबी, वेळीप, धनगर सगळे समाज आयकले आयले. गाकूवे मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणटा गेले तातूंतय सगळे समाज एकठांय आशिल्ले. हय, गाकुवेद ही संघटना 1981 स्टार्ट जाल्ली आनी गाकुवेदाचो मेन उद्दिश्ट आसलो की गावडा, कुणबी, वेळीप आनी धनगर हे 4 कम्युनिटी आमकां शेड्यूल ट्रायब म्हणून डिक्लेअर करचे. ते 2003 जालें. तेजे नंतर ही संघटना अजुनूय काम करीत आसा वेगवेगळ्या विशयांचेर, जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आसा, जे आमचे बाकीचे जे जे आमचे डिमांड आसा तेजे आयज पर्यंत काम करीत आसा. तें चालू आसा आमचें. सो आनी मिशन पॉलिटिकलूय तेंय चालू आसा. सो कितें जाल्लें आसा प्रत्येकाक एक रोल आमी दिल्लो आसा. आमची ही इंटरनल स्ट्रॅटेजी आसा की प्रत्येकान एक काम दिल्लें आसा, वांटून दिल्लें आसा. आमचे कडेन लिगल टीम आसा, ती लिगल बाजू पळयता. आमचे कडेन दुसरी आनी मागीर ग्रावंड लेवल टीम आसा, ते सगळें मिटींग घेवपाचें, हें सगळें काम. संघटना इतल्यो जाल्यो सद्या की विचारचें पडटा. रुपेश बाब, तुमी आतां सद्याक कितें रिप्रेझेंट करता? गाकवेदानूय तुमी आसा, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनांनी आशिल्ले, आतां शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवा म्हणून हें जाली. तुमकां दिसना चडूच जाल्यो ह्यो संघटना म्हणून? नंबर संघटना अशी न्ही. आमी जो काल कॉल घेतला संघटना अशी म्हणून न्ही. शेड्यूल ट्रायब ऑफ गोवा म्हणल्यार जस्ट ऑल सगळे येयले एकठांय आसा. तुमी सगळे एकठांय आसा. शुअर सगळे एकठांय आसा. समाज मन सगळे एकठांय आसा. आनी काल जे आझाद मैदानाचेर जे आमचे आयिल्ले ते सगळे जे आमचे ग्रावंड लेवलाचे जे काम करतले कॉर्डिनेटर म्हणून प्रत्येक विलेजीन आमी काडले आसा. प्लस मागीर आमचे यूथ क्लबाचे रिप्रेझेंटेटीव, मागीर महिला ग्रुप्साचे रिप्रेझेंटेटीव आनी जे आमचे बाकीचे संघटनाचे रिप्रेझेंटेटीव, हे सगळ्यांची बैठक जाली. एक विलेज लेवल जशी आमची पंचायत जाता तशी आमी फाटीं डिक्लेअर केली पंचायत घेतली. त्या प्रमाणे ती काल आमी घेतला. थंय चर्चा जाला फुडें कितें करपाचें. आनी तेजे नंतर जे आमकां फिडबॅक आयल्या ते फिडबॅक घेवन आमी काल जो निर्णय घेतलेलो आसा तो घेतलो. हय, सगळे एकठांय आसा ताजेर येता. मात सगळे एकठांय. प्रकाश वेळीप दिश्टी पडूना थंय, गोविंद गावडे दिश्टी पडूना थंय, रमेश तवडकर दिश्टी पडूना थंय, आंतोनवास दिश्टी पडूना थंय, तुमचो जॉन दिश्टी पडूना थंय. ह्या वळखल्ले मनशाक विचारता. खुबशे आतां तुवें 4 नांव घेतल्या जी ते पॉलिटिकल पार्टी एफिलेटेड आसा. प्रकाश वेळीप, हय, प्रकाश वेळीप जालो, मागीर रमेश तवडकर जालो, गोविंद गावडे जालो आनी चवथा आंतोन गांवकर. आंतोन गांवकर जरी इंडिपेंडंट आसलो तेणी गणेश गांवकरूय मेत्ता. हय, गणेश गांवकर आसा. हे सगळे पार्टी एफिलेटेड आसा न्ही. पूण जेन्ना मिशन चालू केल्लें हे सगळ्या जे 4य तुमी म्हटलें तांकां आमी एक 3-4 फावटी तेंचे कडेन मेळ्ळ्या आनी सगळ्यांचें एकच मत आसा हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावपाक जाय आनी सगळ्यांचो तांकां सपोर्ट आसा अशी ना. आतां तुमी जो आतां डिसिजन घेतलो काल, रिझोल्युशनां 2 घेतली, एक विड्रॉ करपाचो हंगर स्ट्रायक. ओके, ते एक नॉर्मल एक डिसिजन आमी घेतला की आतां आमी जे हंगर स्ट्रायक 5 दीस केलो, आतां आमी गांवान आमच्या प्रत्येक गांवांनी मांड सिस्टम आसा. थंय मांड सिस्टम थंय वचून आमी लोकांक आमचेर कसो अत्याचार जाला, अन्याय जाला, आमचे डिमांड कशे आमकां 14 कसो फटयला, 19 कसो फटयला. आतांय जशें आतां म्हटलें जेन्ना
जेन्ना मोर्चा जालो तेजे नंतर डेलिगेशन गेलें. पयलीं डेलिगेशन गेलें कोणाक हेका कोणाक आमचो ट्रायबल मिनिस्टर, ट्रायबल अफेअर मिनिस्टर अर्जून मुंडा, आनी डेलिगेशन थंय वयलें. मागीर आमी प्रेस घेवन सांगलें, आमी एक ऑलमोस्ट आमचे जे ग्रावंड लेवल टीम सगळे आसले सगळ्यांनी प्रेस घेवन सांगलें, आमी अल्टिमेटम दिलो सीएमाक 7 दिसांचो, तुमी आमी कितें तें डिसिजन नाल्यार फुडल्या इलेक्शनाचें आमी घेतलें. सो ते दिले नंतर नेक्स्ट डे विदीन नेक्स्ट डे होम मिनिस्टरा कडेन वचपाचो आसलो, तेणें वचनासलो. मागीर विदीन नेक्स्ट डे तो होम मिनिस्टराक डेलिगेशन घेवन गेलो, सगळ्यांक वयलो, सगळे मिनिस्टर आमचे जे ST समाजाचे जे MLA आसा, मागीर तेंचे BJP मिनिस्टर जे आसा, प्लस मागीर ST सेलाचे आनी बाकीचे जे संघटनाचे आनी आमचे मिशनाचोय प्रेसिडेंट आनी 3 जाण आमचे मिशनाचे हे आसले, वांगडी आसले. सो हांगा सगळ्यांक व्हरून तेणी कितें सांगलें, रिजोल्युशन घेता म्हणून सांगलें की ना 28 तारखेक बुधवाराक म्हळ्यार 28 तारखेक आपण रिजोल्युशन कॅबिनेटाचें रिजोल्युशन घेता, प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेटाचे बैठकीन रिजोल्युशन घेता आनी डिलिमिटेशन कमिशन बसयता म्हणून. आमचो डिमांड फाटले 2 वर्सां पासून फक्त कितें आसलो, आमकां फायनल नोटिफिकेशन जाय, खंयचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जातल्यो तुमी त्यो नोटिफाय करा आनी फायनल नोटिफिकेशन दिया. 2 वर्सां आमचो डिमांड आसलो की ना. तेजे नंतर मागीर विधानसभेन 2 फावटी हो प्रश्न आयलो, जेन्ना वेंचीन काडलो एकदां, तेजे नंतर जेन्ना गणेश गांवकरान बील घातलें तेन्ना सगळ्यांचो युनानिमसली सपोर्ट केलो. तेन्नाय सीएमान एश्युरन्स दिलें की डेलिगेशन वतलें म्हणून. CM 9 म्हयने न्हिदून रावलो आनी जेन्ना आमी अल्टिमेटम दिलो तेन्ना तो गेलो आनी जेन्ना मोर्चा हाडलो तेजे नंतर अल्टिमेटम दिलो. तेजे नंतर होम मिनिस्टरा वचून मेळ्ळो. आतां तुवें एश्युरन्स होम मिनिस्टरान दिल्लें बरोबर, कितें दिल्लें तें पाळपाक जाय आसलें की पण ना. आतां ताणें रिएडजस्टमेंट बील आसा पळय, ताजें अमेंडमेंट करतले पार्लमेंटान म्हटलें आनी ते तुमकां दिता म्हूण सांगलां. तुमकां जाय की 2027 पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाल्लें जाय आनी तांणी सांगलां की आमी 2027 पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितलेच म्हणजे दितले, तरी विश्वास ना तुमकां. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. हे रिएडजस्टमेंट खंयच्यान आयलें, एक म्हळ्यार पळय रिएडजस्टमेंट बील 2013 ऑलरेडी हाडलेलें. तेन्ना आमचो सगळो प्रोसेस रेडी सगळो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो. 2013 3 ऑर्डिनन्स हाडली. 3rd ऑर्डिनन्स जेन्ना हाडलें तेन्ना युपीक दिली, 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्यो. तेन्ना गोंयचो प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो. गोंयचो प्रोसेस स्टार्ट जावन 2014 CEO ऑफिसांतल्यान फूल डेटा तेणें धाडलेलो एज पर दॅट ऑर्डिनन्साच्या आदाराचेर. आतां जेन्ना जो डेटा तेणें धाडलो तितून सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमचें पॉप्युलेशन तेणें दिलें. 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणें मेन्शन केल्ल्यो ज्यो रिजर्व करच्यो म्हणून. तितून चुकोन तें माया घातलें, तें कित्याक पर्पजली तें डिले करपाक ती प्रोसेस. आतां तेन्ना ऑर्डिनन्स केन्ना लॅप्स जालें 14 BJP सरकार आयलो परत. आतां ऑर्डिनन्स लॅप्स जालें, हो प्रोसेस कंटिन्युअस प्रोसेस न्ही. ऑर्डिनन्स परत काडून तो प्रोसेस फॉल्टी ऑर्डिनन्स घातले की काँग्रेसीन ना. फॉल्टी ऑर्डिनन्स कशें म्हणटा तुमी, जेन्ना फॉल्टी ऑर्डिनन्स जाल्यार तेजे UPक 2 दिली न्ही. एका वर्साक 3दा ऑर्डिनन्स घातले तांणी. जानेवारीन घातलें, मिड ऑफ द इयर घातलें, नोव्हेंबर डिसेंबरान घातलें, UPAन म्हणजे काँग्रेस सरकारान, आनी 3दा फॉल्टी ऑर्डिनन्स घातले. हे हांव म्हणना, हे CM म्हणटा प्रेस कॉन्फरन्साक. आय एम जस्ट ना जर तो फॉल्टी ऑर्डिनन्स म्हणटा UPक 2 सीट त्या ऑर्डिनन्सा आदाराचेर जाल्या न्ही. फॉल्टी कशें म्हणटा तुमी. सो गोंयांक दिवपाचें ना म्हणटात. हय, गोंयांक दिवपाक जाय आसलें. हांव तें म्हणटा BJP सरकारान 14 सद्या प्रॉब्लेम कितें तुमचो, रिएडजस्टमेंट करून दिता. रिएडजस्टमेंट म्हणल्यार तूं आनी 7 स्टेप फाटी वयता. रिएडजस्टमेंट म्हणल्यार कितें. आतां रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी रिएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी मागना. आमी कितें मागता, एक्जिस्टींग 40 सीट्स जे आसा तितून 10.23% रिजर्वेशन मागता, मागीर 4 सीटो मागता न्ही आमी. सो आमी रिएडजस्टमेंट मागत ना न्ही. तो रिएडजस्टमेंट म्हाका खंय आयलो. आतां हो रिएडजस्टमेंट बील म्हणटा तितून तें कितें आसा. आतां हें रिएडजस्टमेंट बील आतां तें पार्लमेंटाक पास जावपाक जाय. पार्लमेंट केन्ना बसतलें, आतां इलेक्शन जातकीर राज्यसभेन पास जावपाक जाय. राज्यसभेन पास म्हणून जालें म्हणून जायना. तेजे नंतर मागीर सेन्सस कमिशन तेणी सेन्सस डेटा कंपायल करून तें नोटिफिकेशन काडपाक जाय. RGI तितून मध्ये येयली, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, तेणी तो डेटा हें करपाक जाय. आनी फायनल मागीर तो नोटिफिकेशन हें जालें, नोटिफिकेशन जालें न्ही सेन्सस डेटाचें,
तेजे नंतर मागीर प्रेजिडेंटाचे एसेंट घेवपाक तें बिल हे 27 वर्सां जावचें ना म्हणटा तुमी 3 कशें वर्सां जाता 27 तुमी पळया न्ही आतां फाटीं 20 ज्यो 4 स्टेटीन तेणी केला 2 वर्सां लागली तांकां डेटा कंपायल 3 आसा वर्सां आमचे कडेन 3 वर्सां आसा आमचे कडेन 3 वर्सांचा मागीर तितून 84th एमेंडमेंट आयलो न्ही आतां 84th एमेंडमेंटान कितें म्हटलेलें आसा 2026 जो डेटा सेन्सस डेटा घेवन डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें आतां त्या तशें तर गेलें जाल्यार आमकां 31 मेळटलें मागीर 26 आनी 27 1 वर्साचो फरक आसा आनी आमचें इलेक्शन म्हाका दिसता मार्चान जाता गोंयचें फेब्रुवारी मार्च सो तुमकां विश्वास ना करतले ना ना आमकां विश्वास ना आनी दुसरी गजाल आतां पार्लमेंटरी इलेक्शन आसा बीजेपीच गव्हर्मेंट येतलो म्हणून कितें गॅरंटी आसा गव्हर्मेंट चेंज जाल्यार आमी कोणाक विचारपाचें तुमचे कडेन बसलेले काँग्रेसवाले तांकां विचारपाचें येवन काँग्रेसवाले काँग्रेसवालेच बशिल्ले माणिकराव ठाकरे काँग्रेसवाले बसले आमकां सगळे पार्टीचो सपोर्ट आसा आपान सपोर्ट दिल्लो आसा मागीर हेणी आमचो गोवा फॉरवर्डान दिला सगळे पार्टी सगळे आसतले सगळे आसतले गव्हर्मेंट चेंज जालो तशी जायना एश्युरन्स कोणी दिला एश्युरन्स बीजेपी गव्हर्मेंटान दिला हेजोर गव्हर्मेंट चेंज जावं जायना एश्युरन्स हे करपा खातीर जावं जायना अशी ना न्ही जावं जायना पूण ते सांगता ते हें कितें आसा रिएडजस्टमेंट येत ना रिएडजस्टमेंट म्हळ्यार कितें तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी वाडोवपाक सोदता तो ताका खूब टायम वयतलो सो हेच गव्हर्मेंट समज कंटिन्यू उरलें फाल्यां नरेंद्र मोदीच जाले प्रायम मिनिस्टर जाल्यार तुमचे रिएडजस्टमेंट वील गो अहेड आनी तुमकां हें मेळटलें गव्हर्मेंट जर चेंज जालें आनी जे तुमी करपाक सोदता सद्या काँग्रेसीचे गव्हर्मेंट आयले जाल्यार हें फुडें वचपा खातीर आमी करपाक सोदना अशें ना की काँग्रेसीचें गव्हर्मेंट हाडपाक अशें आमी कोणा खातीर तर करताय सगळें आरजी आतां सद्या तीनूच दिसता आरजी काँग्रेस आनी बीजेपी आमची मल्टिपल स्ट्रॅटेजी आसा मल्टिपल स्ट्रॅटेजी आमी वर्कआउट करतले तुमची एक स्ट्रॅटेजी तुमी सांगली की 300 गांवांनी वचून आमी अवेरनेस करतले की भाजपाक मतां मारूं नाका आमी कितें म्हटलां इलेक्टरल डॅमेज करतले इलेक्टरल डॅमेज म्हणजे कितें इलेक्टरल डॅमेज हय भाजपाक इलेक्टरल डॅमेज म्हळ्यार भाजपाक मत मारूं नाका अशें अर्थ न्ही ताजो सारकें तसोय अर्थ न्ही कितें इलेक्टरल डॅमेज म्हळ्यार तितून कितें आमी डिफरन्स आमची स्ट्रॅटेजी आसतल्यो आमकां सांग पळय आतां पावलें इलेक्शन आतां स्ट्रॅटेजी म्हणून कितें आमचे थ्रू आतां तुजे ट्रायबल्सूय आयकता तांकांय कळपा जाय की बाबा इलेक्टरल डॅमेज म्हणजे भाजपाक मतां मारनाका इलेक्टरल डॅमेज म्हणजे ह्या मनशांक मतां मारा काय इलेक्टरल डॅमेज म्हणजे मतांच मारूं नाका इलेक्टरल डॅमेज म्हळ्यार कितें जाता एक गजाल म्हळ्यार भाजपा एगेन्स्ट आमकां कशें म्हळ्यार भाजपा फटयलें न्ही आमकां म्हणजे मतां मारनाका एक तें एक जालें दुसरें कितें आसा तूं हें म्हणपाक फाटीं फुडें कित्याक सरता तें कळना म्हाका तेंच सांगता न्ही दुसरी गजाल फाल्यां आमकां काल कितलेशे फीडबॅक आयिल्ले आसा लोकां कडल्यान अशें फीडबॅक आयला कॅन्डिडेट घालपाचें म्हणून सो काही खुबशे ऑप्शन्स रेडी आसा हें सांगू ना तुमी की कॅन्डिडेट घालूं शकता तुमी आपलो ना घालूं म्हळ्यार आतां आमी कितें आसा वी टू कन्सल्ट आमची जे आतां गांव 300 गांवांत आमकां वचपाक जाय तांकां विचारपाक जाय इंडिपेंडंट ना तशें तेंच सांगता हे एक सजेशन्स कोणा कडेन येयल्ले आसा पूण ते जे सजेशन्स वी हॅव टू बाकीचे आतां आमचे 300 गांव आसा बाकीचे आमचे सगळे सिनियर लोक जे 1981 पासून काम केल्ले आसा एसटी खातीर ते आमचे एक सिनियर हें आसा एडवायजरी कमिटी आसा तांकां विचारपाक जाय इलेक्ट्रल डॅमेज म्हटल्यार कितें सांगा म्हाका फक्त इलेक्ट्रल डॅमेज म्हळ्यार तीच न्ही बीजेपी अगेन्स्ट आमी सो आतां एक तरी तुमी बीजेपी अगेन्स्ट हय सारकें पूण दुसरें ऑप्शन आसा की तुमी आपले कॅन्डिडेट घालपाक शकता शकता आमी ऑप्शन ओपन हांव ऑप्शनूच उलयतां एक कॅन्डिडेट घालपाक शकता किंवा मागीर काँग्रेसीक सपोर्ट करचो पडलो इंडिया एलायन्साक सपोर्ट करचो पडलो किंवा रेव्होल्युशनरी गोवनाक सपोर्ट करचो पडलो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी खंय येयला ना रेव्होल्युशनरी गोवनाक सपोर्ट ना तो भायर पडलो बीजेपी भायर पडलो सो उरले दोनूच ऑप्शन एक तरी आपलो कॅन्डिडेट घालप तिसरो आमचो आनी तिसरोय ऑप्शन आहा न्ही बॉयकॉटाचो तो आमी फायनल कॉल घेवून ना बॉयकॉट ऑप्शन्स ओपन आसा बॉयकॉट तुमी मदीं फाटीं काडिल्ल्यात ते फाटीं म्हळ्यार ती 2-3 ऑप्शन आसा हितूंतले
आमी आतां परत आमची सगळे आमची जे हे आसा न्ही कमिटी ही आसा 3 ऑप्शनां आमी धरपाची, बॉयकॉट, आपलो कॅन्डिडेट किंवा इंडिया एअरलायन्सचा तीन खंयचेय जावं शकता. जाऊ शकता. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन। इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन, अब घर घर में पंचामृता। भाजपान जर शेड्यूल ट्रायबाचो कॅन्डिडेट घातलो जाल्यार पळय भाजपान आमकां फटयल्लो आसा. पूण ताणें घातलो जाल्यार आतां तेणी आमकां ऑलरेडी फटयल्लो आसा. तेणी घातलो जाल्यार आमी विश्वास भाजपाचेर कशें दवरता. तेणी पयलीं हें तुमी खुश जावपाचें आनी मारपाची मतां ऑलरेडी गेलो काडची न्ही. हांव कितें म्हणटा नोटिफिकेशन काडचें आनी मागीर तुमी घाला न्ही. ते जाल्लें आसा. तो एक विशय अजून टायम आसा न्ही. कोड ऑफ कंडक्ट येवं ना. आमी जें मागता न्ही तुमी दिया न्ही. नोटिफिकेशन काडलें जाल्यार मतां सगळीं भाजपाक. पयलीं काडा न्ही. पयलीं काडा मागीर मागीर आमी डिक्लेअर करता कितें करपाचें. तुम्ही एक स्टँड सांगा. स्टँड न्ही तशें कशें सांगतलो पळय. पयलीं तुमी करून दाखया न्ही. केले तर हायपोथेटिकल हायपोथेटिकल न्ही. पयलीं करा. आयज पण सांगलें तें करूं ना न्ही. 28 तारखेर म्हटलें. सो ते करचे ना अशें म्हणून 28 तारखेर सांगलें तें 28 तारखेर कॅबिनेटात डिसिजन घेता म्हणून सांगलें. तितून घालून ना. मागीर ती दोन कॅबिनेट तेंची जालीं तेणी कांय करूं ना. आनी जेन्ना आमी आवाज करपाक लागले हांगा स्ट्रायकार बसले तुमी हे मदलो हो प्रकार भाजपाचेर विश्वास ना. विश्वास ना. विश्वास तेमी पयलीं नोटिफिकेशन काडून तुमच्याच मदलो समज एक लिडर काडलो ताणी आनी भाजपान टिकेट दिली सावथाक ST लिडराक. तुमच्या मदीं म्हळ्यार तुमचे गाकुवेदांतलो काडा, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनांतलो काडा जाल्यार ताका सपोर्ट करतले. पयलीं BJP तांकां सांगा कॅन्डिडेट आउट करा म्हणून फुडली स्ट्रॅटेजी कितें आसा तें आमी मागीर सांगता. आतां परत पयलीं आउट करा तुमचे कॅन्डिडेट न्ही. ओके. पयलीं आमी कशें आमचे सगळे डिस्क्लोज. सो आतां भाजपाक बॉयकॉट हें अजून ठरोवना की बॉयकॉट करप काय ना हें अजून ठरोवना. ना ते काल डिसिजन घेतला इलेक्ट्रल डॅमेज करपाक मागीर करतलेच आमी इलेक्ट्रल. हय. आतां हातून तरी आतां आमी जे 5 मिनटां डिस्कस केले भितर म्हाका कळ्ळें ते प्रमाणे एक तरी तुमी एंटायर इलेक्शन बॉयकॉट करपाक शकता एक ऑप्शन. दुसरो आपलो कॅन्डिडेट घालपाक शकता. तिसरो इंडिया एअरलायन्साक सपोर्ट करपाक शकता. आनी जर नोटिफिकेशन काडलें भाजपान जाल्यार मागीर पळोवया कितें तें. हय तेंक पयलीं काडलें न्ही. काडा पयलीं आनी हें करा म्हणून. तुमच्या मदीं हांवें पळयलां की एक समाज एकठांय हाडचो म्हणून तुमी काम करता पयलीं पासून. आमी पळयलें की एक वेळ आशिल्लो जंय रमेश तवडकर, गोविंद गावडे आनी मार सुद्दां खाल्लो हे सगळे फुडें सोडून एजिटेशनान. तेन्ना ते ओपोजिशन आय थिंक तेन्ना आमदारूय नाशिल्ले ते. जेन्ना काँग्रेस रूल आशिल्लो 2005ची गजाल उलयता. आनी आतां पळयत जाल्यार ते सगळेच तुमचे मदीं सामकीच फूट पडल्या. म्हणजे तुमचे लिडर आसा पळया जे लिडर जाले ते तुमचे बरोबर दिसना. लिडर म्हळ्यार आतां जे समाज म्हणून सगळे एकठांय आसा न्ही. आतां लिडर कशें आसा लिडराक ते आर एफिलेटेड टू द पार्टी. सो पार्टी सांगता तांकां आयकचें पडलें. एकठांय ना अशें नाका. ह्या विशयाचेर सगळे एकठांय आसा न्ही. फाटल्यान फोन बी केलो तुमकां रमेश तवडकर, गोविंद गावडे. आमचे डिस्कशन चालू आसता. तुज्या बरोबर आसा म्हणून डिस्कशन चालू आसता. लास्ट फोन तुमी कोणा कडेन उलयले? रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन वाज उलयल्या सगळ्यां कडेन आमचें डिस्कशन जाता. आमकां सांगपा सारकें ना. हय आनी आमी ह्या विशयाचेर कितले 3-4 फावटी मेळिल्ले आसा तेंचे कडेन. मेळिल्ले आसा पूण तांचेर विश्वास ना. विश्वास ना म्हळ्यार ते पार्टी एफिलेटेड आसा न्ही. पार्टी एडवल्यान ते येवंक शकना आमच्या वांगडा. पूण पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें जाल्यार तुमकां त्याच पार्टीकूच टिकेट दिवची पडटली न्ही पार्टींतल्या हितूनच. पूण कितें आसतलें थंय आनी बाकीचे आमचे लिडर आसा न्ही. तेन्ना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जातली तेन्ना आमच्या समाजाचेर बसतली न्ही. आमकां ऑप्शन आसतलें. 4 बसले आतां हो नाल्यार हो काम करना दुसऱ्या मार न्ही. दुसऱ्या हाड ऑप्शन आसतलें. खंयच्या पार्टीर आसूं तो. खंयच्या पार्टीर आसूं. तुमची पार्टी बी फ्लोट करता तुमी अशें शेड्यूल ट्रायब्स ऑफ गोवा बी म्हणून? ना तशें आमचें अजून कांय डिस्कशन जावना. जावना. केल्या ह्या 4 मतदारसंघांनी येता तुमी न्ही. ना तेच सांगता न्ही. जें डिसिजन जें आसा रुपेश म्हणून हांव एकटो घेवंक शकना. सो आमचो जी हें आसा सेंट्रल आमची कमिटी आसा एक्शन कमिटी म्हणून आसा आमची. बाकीचे आमचे जे सिनियर लोक आसा यूथ आसा
हे सगळे बसून थारायतले. काँग्रेसीचेर विश्वास आसा की ते आयले जाल्यार करतले म्हणून? काँग्रेसीन डिक्लेअर करचे न्ही. आयले जाल्यार पयलीं तेणी आमकां डिक्लेअर करचें आमी आयले जाल्यार करतले म्हणून. स्टेटमेंट ठाकरे कितें तरी सांगतालो तुमकां बसून, माणिकराव ठाकरे स्टेटमेंट तेणी सपोर्ट दाखयला, आमचो सपोर्ट आहा म्हटला, पूण डिक्लेअर करना न्ही. एका तेंचो ते आमकां क्लियर सांगचें न्ही आपूण करतलो म्हणून, आनी कितले म्हयन्यान करतले सांगचें न्ही. सो काँग्रेसीचेरूय विश्वास आसा काय ना? कितें आमी समजप कितें तें सांग. काँग्रेसीन डिक्लेअर करचें न्ही, आमचे स्टेटमेंट करचो बाबा आमी जाली म्हणटकीर करतले, कितले म्हयन्यान करतले तें सांगचें. स्टेटमेंट केल्यार विश्वास आसा? स्टेटमेंट करपाक जाय न्ही, केल्यार विश्वास आसा? एश्युरन्स दिवपाक जाय न्ही. एश्युरन्साचेर विश्वास आसा? आसा? हय आं? हय एश्युरन्स दिवपाक जाय न्ही. एश्युरन्स केल्यार विश्वास आसा? हय हय. कारण हालींच रामकृष्ण जल्मी जो तुमचो इंटेग्रल पार्ट आसा मुवमेंटाचो, ताका काँग्रेसीन आदिवासी सेल काय कितें ताजो चीफ केल्लो आसा. हय. सो ताजेर तरी रामकृष्ण जल्म्याचेर तरी विश्वास आसा? हय तेजेर विश्वास आसा, पूण कित्याक फायनली पार्टी डिसिजन घेतली न्ही. पार्टी हय. आसा काय ना म्हूण ठरोव विश्वासचो फुडें आमी तेच विचारतात. सांगता न्ही, पार्टीन स्टेटमेंट करपाक जाय, पार्टीन एश्युरन्स दिवपाक जाय. एश्युरन्स दिल्यार विश्वास आसा? हय. हय. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे आनी बाकीचे डिमांड आशिल्ले तुमचे, एक म्हणजे बजेटरी एलोकेशन. हय. अप टू 12% ऑफ दी फंड्स जितले येता जे डिफरंट डिपार्टमेंटातले सुद्दां घेवन त्या ट्रायबल हातूंनी काम करचें म्हणून. सो ते जाता काय जायना? तें जायना सीएम न्ही. म्हणटा जाता म्हणून. कशें जाता? बजेटूच पळोवचें, आमकां कितले मेळपाक जाय. 25,000 सपोज आमचो बजेट 25,000 क्रोर्स आसा वर्साचो बजेट. 2,500 कोटी एलोकेट करपाक जाय. सरकार कितले करता? 400 कोटी करता. तितले खर्च कितले करता? 200 कोटी करता. करपाक जाय कितलो? 2,500 कोटी न्ही. आयज तुमी हे सायडीन सावथाक वचून पळया, काणकोण वचा, सांगे वचा, केपें वचा, कितलेशे गांवांनी रोड्स ना. आमी पळयल्या, आमी आतां 100 तरी गांवांन भोंवल्या, मिटिंग्स घेतल्या, तर थंय रोड एसेसूच ना. फाल्यां कोणाक कितें जालें एमर्जन्सी, एम्बुलन्स थंय पावना, अशी कितलेशे केसी जाल्या. तर ताका ते वॉलतेराचेर बसून अशें चॅराचेर बसून लोक खानार माना हाडटान अश्यो कितल्योश्यो केसी जाल्यार ते थंय वाटेर सोंपल्या. प्रेग्नंट बायलांची डिलिव्हरी जाल्या नाडगे सारकी गांवां, वावुर्ला सारकी गांवांनी, रस्त्यार जाल्या. सो हे सगळें करतले जाल्यार हो फंड यूज करा न्ही, आमी तें म्हणटा न्ही. असो फंड यूज केल्यार तें जावंक शकता. केरी सारक्या गांवांन लायट ना, आनी अशे कितलेशे गांव आसा खंय लायट ना. सो हो फंड जर तुमी सारके एलोकेट केलो, यूज केलो, हे सगळे जातले गोश्टी न्ही. सो फंड यूज जायना म्हणून? ना, यूज जायना. दुसरी गजाल ताणी उरलेली ती म्हणजे FRA म्हणजे फॉरेस्ट रायट एक्टच्या अंडर जे हक्क आसा. 10,000 एप्लिकेशनां येयल्ली, सुमार 2,500 एप्लिकेशनां काडल्या म्हणटा की 7,500 एप्लिकेशनां उरल्या. आतां तूं सांग, 10 वर्सां लागता 10,000 केसी हें करपाक, क्लेम सेटल करपाक. 2,500 तरी काडली म्हणटा. 2,500 म्हणजे 10 वर्सां 2,500 खंय काडल्या हें दाखयची न्ही. 9,500 केसी अजुनूय पेंडींग आसा. CMन जानेवारी स्टेटमेंट केल्लो की 31 मार्च पर्यंत सगळे केसीस तेणी तो सगळें सेटल करतले म्हणून, सगळ्यांक सनद दितले म्हणून. आनी त्या आमी गांवांत भोंवताले, मिटींग घेताले, लोकांक सांगताले हें पेंडींग आसा. तेन्ना तेणी स्टेटमेंट केल्लो आयज तारीख कितली 10 आनी 20 दिसान तो सेटल करूं शकता. 9,500 केसीस सांग ताका कर ना, ताका कर म्हणून सांग न्ही. मागीर आमी निर्णय घेता. सपोर्ट करपाचो. 9,500 केसी सेटल कर म्हणून सांग, हो फंड युटिलायज कर म्हणून सांग. ह्योय सगळ्यो डिमांड आसा. हे डिमांड आसा. काजूचो सुद्दां खंय आसा 150 आसा. तुमी सपोर्ट प्रायस कित्याक दिना? 200 तरी सपोर्ट प्रायस दिवपाक जाय आसलो. ताका लागून काजूय करिना लोक. काजू म्हळ्यार ते लोक इतले एफर्ट्स घालता, दीस रात काजून काम करता, ते रिटर्न कितें तरी येवपाक जाय न्ही. कमी पयशे येता. हय, कमी येता न्ही. पयलीं रेट आसली, आतां रेट डेवला, सपोर्ट प्रायस दिया न्ही. तें जायना. MSP हय, ते मेळना. ना तें मेळना. सो पूण तुमचें म्हणून एक बारीक पळयलां आमी, तुमी मदीं हो डिमांड घालनाशिल्ले मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेच एक बॅनर घेवन तुमी बरो वेळ काडलो
आणि नंतर आता इलेक्शन लागीं पावलें की तुमकां याद जालें काय हेय दुखलुया डिमांड म्हणून. ना हे डिमांड असलेच आमी लोकांक सांगतना तेच सांगता ह्या डिमांड आज कित्याक पेंडींग उरल्या, FRC केसीस पेंडींग कित्याक उरल्या, आमचो फंड कित्याक युटिलायज जायना, शेड्यूल एरिया नोटिफाय कित्याक जायना, ट्रायबल एडवायजरी कावन्सील कित्याक फॉर्म जावना, हे सगळे डिमांड जे आसा न्ही हे सगळे इंटर कलेक्टेड आसा न्ही. आतां आमचे रिप्रेझेंटेटीव आसलेले म्हणजे हांव म्हणल्यार पार्टीची न्ही, आमी जेन्ना रिजर्व कॅटेगरीचे रिप्रेझेंटेटीव विधानसभेन गेल्ले सपोज तांकां चुकना आसलें न्ही बिकॉज ते रिजर्व कॅटेगरींतल्यान इलेक्ट जावन येयल्ले आसा. सो तांकां हे सगळे डिमांड तांकां बंधनकारक आसतले. डू यू थिंक आतां रुपेश बाब की ते कॅटेगरींतले लोक तशे गेले जाल्यार ते डिमांड पास करतले ट्रायबलाचे विचारता कित्याक पेडण्या शेड्यूल कास्टा खातीर हें आसा. प्रवीण आर्लेकर म्हणून आसा पळय न्ही ताणें केन्नाच हांवें शेड्यूल कास्टा खातीर ताणें खंयचो विशय काडलो हें दिश्टी पडना. ती तेजे पयलीं पळयलें तुमी बाबू आसगांवकर आशिल्ले, तेजे पयलीं राजेन आर्लेकर आशिल्ले ते हाजे पूण त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो आमदार ताका यादूय आसा काय खबर ना की आपूण बाबा शेड्यूल कास्टाचे रिजर्व कॅटेगरींतल्यान आयला म्हणून. सो प्रवीण आर्लेकर केन्नाच विशय काडिना. तुमचे हे जर 4 दिले जाल्यार काडटले कित्या वयल्यान? काडटले कित्याक काडची ना तांकां काडपाक आमी तांकां जाप विचारतले. कित्याक काडचे ना कारण ते म्हणटले म्हाजे पक्षाचो हें आसा म्हणून. तेच सांगता न्ही हांव तेच सांगता पक्षाचे जेन्ना वयता न्ही तेन्ना प्रॉब्लेम जाता न्ही. पूण हे 4य पक्षाचेरूच वतले न्ही ते. पक्षाचे जरी गेले जाल्यार फाल्यां आमकां ऑप्शन आसतलें तो कोन्ना दुसरी नेक्स्ट इलेक्शन आमी उडयता न्ही ताका नेक्स्ट इलेक्शन दुसरें हाडटले न्ही ऑप्शन उरतलें न्ही. आज ऑप्शन ना आमकां काणकोण वच नाल्यार बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑप्शन ना न्ही. आसा काणकोण तुमचोच आसा शेड्यूल ट्रायबल आसा शेड्यूल ट्रायबलचोच आसा बरोबर ऑप्शन जेन्ना आतां रमेश तवडकर आयकना रमेश तवडकराक उडयतले तुमी फुडल्या इलेक्शनाक. ते स्टेटमेंट आतां हांव करूं शकना. तुमी तर म्हणटा की शेड्यूल ट्रायबाची जर आयकना आमकां ऑप्शन आसता आमी फुडल्या इलेक्शनाक उडयतले. आतांय ऑप्शन आसा तुमकां उडोवपाची तांकां. आतांय आसा पूण आतां ऑप्शन पार्टी तिकेट कोणाक दिता आमकां जाय ताका दिना न्ही. पार्टी कोणाक तिकेट दिता आपल्याचे जो आयकतलो ताका तिकेट दिता तशें जालें. सो तुमी आतां सद्या अशें म्हणटा की आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जाले की आमकां जाय त्या मनशाक तिकेट दितले पार्टी आनी ते काम करतले अशी अपेक्षा आसा. अपेक्षा होप आसा. हय नाल्यार परत तांच्या अगेन्स्ट तुमकां परत आझाद मैदानाचेर बसत पडत आनी की आमचे इतले करून आमचेच आयकना म्हणून हे आमदार. ओके बरें. सो आतां सद्या वी वील वायंड अप द इंटरव्यू. एक म्हणजे तुमी हंगर स्ट्रायक फाटी घेतलो चेन हंगर स्ट्रायक चेन हंगर स्ट्रायक. तुमी एक दीस उपाशी रावले? ना कंटिन्युअस 5 दीस रावलो. घरा वचून जेवताले म्हणून? ना कंटिन्युअस 5 दीस रावलो. 5 दीस हय चेन हंगर स्ट्रायक न्ही तो. चेन मागीर सांजचे सोडटाले? हय सांजचो 10 ते 5 आमचो आसलो. हय 5 पाव भाजी खावपा आतां मागीर वचून. हय चेन आमी चेन म्हटलें न्ही 10 ते 5 फूल डे आमी उपास रावताले. तुमी 5 दीस उपास जालो तुमचो शिगम्या पयलीं. आनी आतां डिमांड आसा तुमचो मेक इट क्लियर की इलेक्ट्रोल डॅमेज करतले आनी ती कितें स्ट्रॅटेजी आसा पळय ते तुमी नंतर सांगतले आमकां. हय अजून स्ट्रॅटेजी ऑप्शन तुमी आमी वेगळे डिफरंट स्ट्रॅटेजी आमी वील ट्राय ते कशी डॅमेज करपाची ते 1-2-3 ऑप्शन तुका ऑलरेडी सांगले ती करतले. हय हाचे देव बरें करूं. वचच्या पयलीं लास्ट तुमी बी उबे रावपाचें आसा इलेक्शनाक 27 ना. म्हाका समाजाचें संघटन समाज एकठांय करपाचें युनायट करपाचें संघटन उबी करपाचें काम समाजान दिल्लें आसा आनी तें आज करीत आयिल्लें आसा. आतां फाल्यां आतां समाजाक हांवें कितें रोल करपाक प्ले करपाक जाय समाजाक दिसलें फाल्यां आनी दुसरे वेगळो कितें रोल प्ले करपाक जाय अशें दिसलें जाल्यार तें मागीर विचार करूं येता. पूण सद्या तरी ना अजेंडाचेर ना. सद्या तरी ना अजेंडाचेर ना. ओके देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट. सद्या तुमी एजिटेशन मोडान आसा. तुमचें आजून युद्ध सोंपूना. सद्या मातसो विराम घेतलेलो आसा. पूर्णविराम न्ही कितें म्हणटा ताका स्वल्पविराम घेतिल्ले आसा. कॉमा घेतल्यात आनी पॉयंट घेवना सो फूल स्टॉप घेवना रादर. सो तुमी पळयतात हब एक्सप्रेस ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsHub.com. पळयत रावात आनी बाकीच्या राजकीय मुलाखतीं खातीर आनी जेन्ना राजकीय म्हणटा तेन्ना फक्त राजकारणा विशयी न्ही जाल्यार समाजकारण आनी राजकारण एकठांय हाडून जी जाता ती गजाल म्हणजे इलेक्शन ताचे विशयी तुमी मुलाखती आमच्या चॅनलाचेर पळयतले. यूट्यूब चॅनलाचेर सबस्क्रायब करा, फेसबुकाचेर चला आनी आमचो इंस्टाग्राम हॅक जालो तुमकां परत परत सांगता. सो आमी नवीन काडलेलो आसा गोवा न्यूज हब
_GNH ताचेरय वचून तुमी आमकां फॉलो करा. पळयत रावात गोवा न्यूज.